हे देवा राखणदारा, हे देवा राखणदारा, विकत गाव, जमीन, घरा, शेता, भाटा, राना, वना, गोड, पिपर, रुखा, पेडा, जमीन, जोता, दाय, राग गावा, हे देवा राखणदारा, देवा राखणदारा, भूता, खेता, वैऱ्यांग, धाक, पोट, पाणी पेजे, कागदी, विडी, रॉड, सूर, सोरो, गावचो दिवो, आलशिरो, सांबाळ, वाट, शीम, उमरो, सगळं सांबाळ देवा, देवा राखणदारा, बावरे बाबा. आमचो गांव जोडटाना आमचे जाणटे काशेसून येयल्ले असो एक उल्लेख आहा गांवाचो. आतां काशी म्हटले जाल्यार दोन काशी आहा. एक म्हणजे कैलास पर्वतांचेर शंकरान स्वता कैलास पर्वत निर्माण केल्लो आनी त्या कैलास पर्वताक काशी हें नांव पडलां. तो पण स्वर्गांत आहा. आनी दुसरी जी काशी आहा ती उत्तर प्रदेशान आहा. आमचे जे जाणटे येयले ते उत्तर प्रदेशासून येयल्ले असो म्हाजो एक 100% अंदाज आसा, म्हाजो अनुभव. आनी ते येताना कशे येयले तर थंय जे देवस्थान आसलें, थंय जेंची जी फॅमिली आसली, सगळो जो गांव आसलो, त्या गांवांतून तेंचे खंय तरी वाद विवाद, तंटो तयार जालो. आनी त्या तंट्यात एक घराणें आसलां, म्हणजे जे आमचे जे जाणटे पुर्वजांचो जो घराणें आसलां ते रातोरात पळत येयले. ते 3 भाव आसले. ते 3 भाव रातचे येयले आनी आमच्या त्या घराण्यांत आनी ते सकाळीं तेजें वर्णन केलां, तेजो जो हें जाल्ला. येयल्या नंतर ते तिटवर तेंच्यांनी पेना केला आनी सकाळीं उजवाडल्या नंतर ते परत मार्गक्रमण करीत आसतना तेंची चुकामूक जाली. आमचो जो जाणटो आसलो तो मोठो आसलो, एक पयलो मोठो, आनी दुसरे कडेन जो गवाळी गेलो तो 2 नंबर आनी तांबडे गेलो तो 3 नंबर. तेंची फुटाफूट जाली आनी ते 3 वाटांनी 3 जाण गेले. आतां तेंच्यांनी येतानाची जी प्लॅनिंग आसली, खंय तरी गांव जोडटाना आमकां देवस्थान कितें तरी जाया, मूळ देवस्थान जाया म्हणून तेंच्यांनी थंयसरलें देवस्थान हाडपाक खूब प्रयत्न केलो. पण तो कळस जो आसलो तो तांकां उखलना आलो. कारण उखलना म्हणजे तो वज्याक जड नासलो, तेजेर देव तत्व आसला म्हणून तो उखलो नासलो. पण तेंच्यांनी तो कळस सायटीक दवरून जी आमची बसका त्या कळसाची, ती बसका आमच्या देवळांत ती आजून पर्यंत आहा. आनी ती बसका घेवन ते येयले आनी हांगा तेणी येवन हांगा गांव जोडलो. ह्या गावात कुळदेवता, ब्राह्मणी देवता, सातेरी, आपले केळबाय, त्या उपरांत आपलं रवळनाथ अशें हे देवस्थान आहा. परत म्हादेवाच्या त्या शेतात एक देवूळ आहा, हांगा एक आसा बसवेश्वर. बंदिरवाडा थंय एक आसा. आनी खंय खंय अशें सगळ्याकच बारीक 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 आमकां ते अभिषेक, ते शिगम्याचे पुळयेक, न्यायाचे परबेक अशें उपार करचो पडटा. की शंकरान काशीची रक्षण करपा खातीर 12 रुद्र तयार केल्ले. कित्याक केले तर काशीचा रक्षण करपा खातीर वेशीचेर. तशें आमच्या जाणट्यांनी हांगा येयलेच्या नंतर हांगा 12 वजन्यांची स्थापना केली. वजनी म्हणजे वेताळ, आमी ताका वेताळ म्हणतो, आमचे भाशेन ताका देवचारय म्हणतो. मेन कारण म्हणजे तो दिसभर खंय तरी काम करतालो आनी रातचो थकल्या कारणान तो न्हिदतालो. तेज्या कडेन दैव शक्ती नसली जाणपाची, म्हणजे रातचो कोण तरी आमच्या गांवाचेर आक्रमण करतालो किंवा हल्लो करतालो, चोर चंडाळ येताले, गांव लुटताले. तेज्या कडेन म्हणजे ताका ती ताकद नसली, शक्ती नसली, जाणीव शक्ती. म्हणून त्यांनी ह्या वजन्याची तयारी केली. आता तेज्या बरोबर आमचे काशेसून येताना एक आमचो वजनी येयलो, मागाचो रुद्री म्हणटा ताका. तो मागान येयलो. आमच्या जाणट्यान ताका वाटेकच थारयलो आनी ताका काय काय नेम दिलो. म्हणजे जर मोठ्या गांवाचेर संकट येत जाल्यार आमी सबंद जेन्ना गांव एकठांय जावन जेन्ना तुका उलो घालताले तेन्ना तूं पावपाचो, चोरा चंडाळाक पावपाचो ना. आनी आमची सबंद जी पिळगी आहा ती पिळगेकच तो पावता. ते मोठ्या संकट. आता हे बाकीचे आमचे जे वजनी आहोत त्या जाणट्यांनी कित्याक तयार केले तुमी सांगलाच आसता. म्हणजे त्या वेळार हांगा हेबार म्हणून आसले,
ते आमच्या जाणट्यांक खूब त्रास करताले. तांकां मारपा खातीर तेंच्यांनी त्या हेजी निर्मिती केली. आतां आमकांय ताजो फायदो आहा. आनी जसो काशीक शंकरान 12 रुद्राची निर्मिती केली काशीचा रक्षण करपा खातीर. आमच्या जाणट्यांनी 12 वज्ञाची निर्मिती केली आमच्या गांवाचा रक्षण करपा खातीर. तसोच काशीक 12 रुद्रांचो एक अवतार असो मारुती तयार केलो जे जगत कल्याण आनी विश्वाचं कल्याण करपा खातीर. तसो आमच्या जाणट्यांनी ह्या 12 वज्ञांक धरून हांगा आनी एका मोठ्या वज्ञाची निर्मिती केली तो म्हणजे आमचो वळन आजोबा. ताका फूल पावर दिलो. ह्या सगळ्यांचो अधिकारी तेज्या हातीत ताबो दिलो आनी ताका सांगला तूं सगळें सांबाळपाचें. आतां 12 रुद्री आमचे जे आहा तेज्या हाती खालती आहा. जी देवता आसा ही देवता आमची आसात. आनी जो जाणटो केन्ना येयलो हांगासर आनी बसला तेन्ना तेणी देव जोडून हांगासर देव जोडलो. आनी जे राखणदारी आसत कडेचे ते ज्या ज्या जाग्यार दवरले जाणट्यांक आनी जाणट्यान जाग्यार दवरले आनी जाग्यार दवरून तो चलत गेलो हांगा चलत येयलो. आनी काय ते जाग्यार आसत. आनी जेन्ना कितें तरी आसा कसले एक कार्यक्रम तेंचो आहा जेन्ना जाणट्यान दवरलेलो आसा त्या कार्यक्रमाच्या हेजेर तांकां ते जाप दीत जाणटे येयल्ले. तशेंच आमी जाणटे आतां नेणटे बी तशेंच करता. ती चालणूक दवरल्या आनी तेच चालणुकेचेर आमी तांकां उलो करता आनी ते उल्याक जाप दितात आनी जापेक पावतात. आणि गांव जोडीत आसतना जाणट्यांनी आमच्या शिमा आंकायल्ल्यो. आमच्या शब्दांनी अश्यो आमकां आयकोंक येता गाराण्यांत बी 12 शिमा 12 गडी 12 भासो अश्यो आयकोंक येता. तशें ते जाणट्यांनी आंकायल्ले. आनी त्या वाठारी आसा दोंगरा आमी प्रत्यक्षात नांव खबर आहा ते फक्त हळर्णेश्वर आजोबा. जाल्यार बाकीच्या आमच्या वाठाराची नांवां खबर ना. फक्त दोंगरा वचून तेजी वळख. एक कोण करालाचो, एक गोळचाडयाचो, एक हुनुल्ल्याचो अशीं नांवां. फक्त तांकां अशें अमूक नांव अशें ना. फक्त ते दोंगरा वचून तेंचें नांव. आनी तेच भाशेन आमी आमचो तांचो भोवमान जो दितना त्या दोंगरा त्याच नांवान आमची भोवमान दिता तांकां. एवढे बंदरार आहा तिळयांत आहा परत हांगा आटाळ्या कडेन आहा परत करालाक आहा हेतू गवळण रान आहा परत कोकणजिराय आहा हुंदला आहा परत गोळचाड्यो आहा परत बिलबिल्डान आहा मागीर दरवाजा मारता परत मांडार मारता अशी आमची खूब आहा ती. खरो अधिकारी तो गांव धडो बी चलयणारो खरो हुंडाचो आजोबा. ताका आमी कसल्या प्रसंगाक अटक तो आमकां मागीर पावता असो हें. आनी तो गांवाक बरे भाशेन गांव हें चलयता. आमी ताका वाडसी हांगा हें करतना वाडवळां हें मारता आसतना आमी ताका भोवमान दिता गांवाचे न्ही. आनी तो बरे भाशेन सगळ्या हेंकां हें आसत न्हू तांकां थारोवन बरे भाशेन गांव चलयता. इतके ताका अधिकार आहा भयणाक. आमी ताका व्हळू रानो आजोबा न्हू व्हळू रानो तो मुळा पासूनच त्या हांगा हो काय ना गांव जोडटा आसतना काय ना येवन अधिकार येवन बसला हेजेर. तेन्ना नांवूच तेजो व्हळू रानो म्हणून. आनी मद्दी तसो गांव तेणी बरो 6 येड्यान शिमा असो मापता आसतना 6 येड्यान तेणी सारकी मापलेल्या भाशेन सर्वे करतात तशी 6 येड्यान मद्दी गांव असो ताका अधिकार. हय तो बाकी आनी ते गांवाक पावता पूण आमच्या ह्या वाटेन फुडो तेजो. ताका भायले काय ना शिम शेजारी आहा तांकां पावता तो. पूण आमचेर हांगा मुळा पासून पुर्वता पासून हांगा तेजो फुडो खूब हेका पावता. अर्द हें चलयतात तो समजलो.
असो ताका अधिकार आहा. त्याबद्दल मग आमकां प्रसंग पावतात न्हू. म्हणजे आमचे जाणटे शब्द दिला की आमची जी दिल्ली चेडवां आहात न्हू तांकां पयलीं पावतात. दिल्ली चेडवां आमच्या गांवांनी दिल्ली आहा न्हू तेंचे प्रसंग येत आनी ताचो होईल मारीत आजोबा आपणाक सारवा करप न्हू पावतात तांकां चड पावता चेडवां. आमकां पावता पूण तांकां चड. आमकां पयलीं आमच्या पुरोवतांक आमकां आमच्या हेका न्हू आहा आमचे आजे त्या वेळार ताका बरोच आसलो हें. लेगीन हें जालें मागीर हांगा आमच्या जाणट्यांक व्हरा आनी ताका भंगराच्यो बसोंक तांकां म्हणी दी भंगराच्यो. ताका आमच्या जाणट्यान कोणी हळुहळ्यान भंगराच्यो म्हणून कांबळीत घातली तेन्ना कांबळीचे हें घडयो खांदार ते तेणी घडयेन घातले खंय. हय म्हणजे आपणा भंगराचे म्हणजे हें भंगार जाल्यार हें जालां न्हू आपला 4 दीस हें चलतलां अशें काय तेच्या मनांत जालां. हांगा तर हाड जाल्यार लगडाची जाली हेजी लागडाची जाली भंगार घाला तेणी असो इतको तेजो अधिकार आहा. हय तसो हेणी अधिकार हेणी बरो आनी हांगा हे गांवाक बरो हें करता तो. थंय तरी ते आतां लग्नाक बिग्नाक आमकां जाणट्यांक आमच्या पुरोवतांक बलय आतां थंय तरी ना बलय ना पूण हरसूं पावता हरसूं बरो आहा. आता हळणेश्वर आजोबा सहसा असो आहा की तो प्रत्यक्ष कसलेय संकट आमचे सदांच अशें आहा की जेन्ना तकले आमचे वजा येता तेन्ना आमी कोणाक तरी उलो मारता आनी तो उलो मारल्या उपरांत जर म्हाजें तें वजें हलकें जालें जाल्यार म्हाका कळटा की तो म्हाका पावला अशें कळटा. तें अशेंच म्हाका जाल्लें. एकदां हांव कुमठळी थंय म्हाका रात जाली काळोख जालो येवपाक आनी तेन्ना रस्तो नाशिल्लो. 1996 गजाली. हांव गांवाच्या मातसो फुडें सरलो पळयतालो काळोख म्हाका मातसो भंय दिसलो मनांत येवपाक. बॅटरी आसली म्हाज्या कडेन तरी येवपाक भंय दिसलो आनी परतलो आनी म्हटलो म्हाका वळून हाजे मातसो कुत्रो तरी वांगडा मेळ्ळो कोणाचो जाल्यार बरो जाल्लो असो म्हटलो आनी 4 पावलां चल्लो आनी फाटल्यान बॅटरी घालून पळयलो कुत्रो आसा. यो म्हटलो म्हाज्या वांगडा. तो सबंद ताका 10 पावलां घालता फाटी पळयता 10 पावलां घालता असो फाटी पळयता असो करता करता तो कुत्रो ही घरा सकयल आतां आमच्या शेतांतली आहा त्या घरा पर्यंत म्हाका कुत्रो दिसलो आनी मागीर हांव जेन्ना गांवाच्या सर्वाणीक पावलो तेन्ना तो कुत्रो गायब. तेन्ना म्हाका कळ्ळें की ह्या हळणेश्वर आजोबान म्हाज्या वांगडा कुत्रो मागलो म्हणून कुत्र्या रुपांत म्हाका वांगड दिलो अशें जालें. अशी जी आमची नांवां जी आसतात न्हू देवाची ती तेंची नांवां घेता आनी तांकां उलो करता ते त्या जाग्यार तेन्ना ते आमकां जय जापेक पावतात. आमकां अनुभव आयला म्हटल्यार आमचे जाणटे तशे करीत येयले ते तेन्ना आमी कितें करीत येयले आनी तांकां जशी जाप दी न्हू ते कशे कशे उलो करीत ते कशे कशे जाप दीत ते प्रमाणान आतां आमी ते जाणणारे आसत आतांचे भुरगे हितूर भुरगे जाणणारे आसत ते उलो करतात ना तेंच्या शब्दाक आमी पावतात.